Health Minister Bob Vishwajit Rane, CS, Health Secretary, Dean of Goa Medical College, Director of Health Services in charge, Dr. Geeta and rest all team, Dr. Kakodkar, COVID Hospitalचो in charge, ह्या सगळ्या जाणांक आज रिव्ह्यू घेवपाक आपयल्लो. म्हणजे रुटीनली कशा पद्दतीत मॅनेजमेंट चल्लां हें सगळें रिव्ह्यू घेवपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजीचो 146 वार्ड, 147, 145 and 148. हितूंतलो 146 and 148, 146 and 147 इज ICU आणि ITU, म्हणजे हे दोनूय वार्ड तशे 20 बेड 30 बेड, परत 145तलो आयसोलेशनांतलो 30 बेड, हे सगळे वार्ड आयच्या घडीक जे आसा हे फूल आसा. त्याच बरोबर भितरलो 132 वार्ड सुद्दां जो आसा पळय न्ही, म्हणजे सर्जिकल वार्ड, होय वार्ड आतां पर्यंत जेंच्यो कोवीड रिलेटेड सर्जरी ज्यो आसा ह्यो परफॉर्म करपा खातीरय बी आमी ताच्यो सर्जरी परफॉर्म ज्यो आसा ह्यो त्या वार्डांत केल्यो वता. आनी आतां पर्यंत 9 जाणांक सर्जरी परफॉर्म करूनय थंयसर दवरलेले आसा. ओके, हे वेगवेगळ्या पद्दतीन GMCन अशा पद्दतीन मॅनेजमेंट जे आसा हे आमी करीत आसा. रुटीन दुसरी गोश्ट ESI हॉस्पिटल हांगासरूय इट इज 210 बेडेड, थंयसरूय बी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयज ESI हॉस्पिटलूय आमचें फूल आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमी SD हॉस्पिटल फोंडा, मागीर हांगासर आतां पर्यंत फक्त आमी एंटीनेटल आनी पोस्ट नेटल जे आसा पळय न्ही हे कवर करताले. आयच्यान आमी थंयसरूय बी पेशंटांक जे आसा हे शिफ्ट करपाक सुरू केलें. म्हणजे जनरल पेशंट जे आसा हे बी SD हॉस्पिटलान मायल्ड टू मॉडरेट कंडिशन्सचे पेशंट्स हे थंयसर शिफ्ट करपा खातीर सुरू केल्या. तांची मॅनेजमेंट आसा ती थंयसर करता. योग्य रित्या सगळ्यांची मॅनेजमेंट करपा खातीर म्हणजे आमी पुराय टीम आमची गोवा मेडिकल कॉलेजची टीम, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हे सगळे जाण थंयसर पुराय वर्किंग करता. फक्त काही इक्विपमेंट अजुनूय आमी परचेस नवीन आमकां जी इक्विपमेंट लागता ती परचेस करीत आसा. आनी ती परचेस अजून थोडीशी जी आमकां SD हॉस्पिटलान अजून काही इक्विपमेंट जाय फोंडाच्या ते परचेस करून तांकां जाता तितके बेगीन मेळटली. आमचे बॉन्डाचेर आशिल्ले डॉक्टर जे DHSन आसा, वी आर टेकिंग देम इन टू द कोवीड केअर, कोवीड ट्रिटमेंटा खातीर तांकां घेता. एडिशनली इवन दो नर्सीस आनी आत्तां बाकीचो मॅनपावर जो आसा पळय न्ही हो आउटसोर्स करून तांकां इको क्लिनाच्या माध्यमांतल्यान किंवा तांकां बरें जेवण आनी हें तें दिवपा खातीर एट प्रेजेंट ज्यो एजन्सीज GMCन आशिल्ल्यो त्यो आमी तांकां जेवण आनी हावजकीपींग हाज्या खातीर थंयसर घेतला. त्या खातीर बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट आनी बऱ्यांतलें बरें मॅनेजमेंट हें आमच्या सगळ्या पेशंटांक दिवपाचो प्रयत्न आसा. आतां पर्यंत जे डेथ जाले म्हणजे 180 पर्यंत हे सगळे परत एकदां म्हणजे ब्रॉड डेथ कितले, हॉस्पिटलांत कितले, हाडल्या उपरांत कितले, विदीन 24 hours कितले. म्हजी परतूय सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की आमी एकदम म्हणजे खूब कंडिशन चड सायन सिम्पटम्स जायसर कोणीच रावचे न्ही, तर जोर आनी मायल्ड सिम्पटम्स दिसल्या उपरांतूच हॉस्पिटलांत येवप आनी ट्रिटमेंट घेवप हें गरजेचें आसा. आनी ते जर घेतले आसत जाल्यार आमच्या कडेन आयजूय बी आमी म्हणटा एग्जाम्पल्स आसात. 90 वर्साचो मनीसूय बी ट्रीट जावन घरा गेलो. आतां पर्यंत जवळपास 60 पेक्षा चड सिझरियन सेक्शन्स ह्यो डेलिव्हरी म्हणजे सिझरियन सेक्शन्स आमच्या ESIच्या हॉस्पिटलान आमी परफॉर्म केल्यो. आनी सगळे बेबीज तेंच्यो म्हणजे ऑल रायट आसात, सगळीं जाणां घरा गेलीं. आतां पर्यंत नॉर्मल डेलिव्हरीज ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे मोर दॅन 50 नॉर्मल डेलिव्हरीज हॅव कंडक्टेड इन द ESI हॉस्पिटल. आतां आमी जे SD हॉस्पिटलान शिफ्ट केला. होय आनी एके वाटेंतल्यान किडनी फेलियर पेशंट सुद्दां ट्रीट जावन घरा गेले. दुसरे वाटेंतल्यान होय बरो रिजल्ट आमच्या कडेन आसा. आनी काही प्रमाणात जे एकदम सिरियस पेशंट हांगासर येवपाक लागता तेन्ना एकदां आमकां दिसता की जर ते थोडेशे बेगीन आयले जाल्यार तेची मॅनेजमेंट जी आसा ही वेवस्थीत रित्या जावपाक शकता. त्या ती म्हाका दिसता चडांत चड लोकांनी ही बेगिनात बेगीन की आपल्याक बाद सुद्दां सायन सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार हॉस्पिटलान येवप आनी आपल्याक टेस्ट करून घेवप हें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. MHAची न्यू गायडलायन MHAन दिल्ली आसा आनी MHAची गायडलायन जी आसा हाज्या प्रमाणे फाल्यांच्यान फॉलो केली वयतली. कारण पुराय देशात नवीन MHAच्या गायडलायनीच्या प्रमाणे जी सगळे इन्स्ट्रक्शन्स आसा ही फाल्यांच्यान फॉलो केली वयतली. गायडलायनीच्या प्रमाणे जे आसा पळय न्ही नवीन गायडलायनीच्या प्रमाणे जर एट प्रेजेंट पळयत जाल्यार आमी पळयता की सगळ्या प्रमाणे तेंच्यांनी लोकांक सद्या जे एंटर्स करता तांकां खातीर एलाव केल्ले आसा. टेस्ट कंपल्सरी करप ना. बार्स फाल्यांच्यान चालू जातली. बार एंड रेस्टॉरंट जी बंद आशिल्ली ती फाटल्या गायडलायनीन फाल्यांच्यान बार एंड रेस्टॉरंट चालू करपा खातीर एलाव करतले. म्हणजे आमी परत सांगता हें सगळें सुद्दां करता आसतना
आमी खंयसरूच सोशल डिस्टन्सींग मास्क सॅनिटायझर्स हे खंयसरूच आमी बंद करूंक ना आनी ते फॉलो करपाक सांगलेलें आसा. आमी जेन्ना म्हटलां सोशल डिस्टन्सींग आनी हे सगळ्यांनी मेंटेन करपाक जाय वीच इज फॉर ऑल दे शूड मेंटेन द सोशल डिस्टन्सींग आनी येते. सो होली प्लेसाचे चर्च मॉस्क आनी टेंपल आमी सगळ्या जाणांक आमी पयलीं पासून सांगलां की ज्या ज्या जाग्यार तेंच्यांनी देवूळ चर्च आसतले पळय तेंच्यांनी सगळे नॉर्म्स जे आसा हे सगळे नॉर्म्स पालन करचे. हय एज्युकेशनाच्या बाबतींत अजुनूय डिसिजन एज्युकेशन स्कुलां सुरू करपाच्या बाबतींत अजून डिसिजन ना. 1 म्हयनो तरी ना. जी MHAची गायडलायन येयला तर तेन्ना तेंच्या प्रमाणे म्हाका दिसता आफ्टर 21st of September. हांव परत सांगता एक म्हणजे कशें आसा विरोधकांक खंयचोय स्टेटमेंट घेवन टिका करपाची संवय जाल्या. आमी काही बाबतींत जर पळयत जी खरी गजाल आसा म्हणजे आमी म्हणटा की खंयचीय गर्दी ही गर्दी करची न्ही. आनी तुमी जर कंपेर करीत गणेश चवथीच्या पयलींच्यो केसीस आनी मागीरच्यो केसीस म्हणजे हाजो अर्थ असो जाता की आमी लोकांनी सोशल डिस्टन्सींग पाळूंक ना. देवाची चूक न्हू. जे चुकीचो अर्थ आनी समजलान लोकां मदीं व्हरता तेंच्यांनी पयलीं स्वताक समजून घेवपाक जाय. आमी पयलीं जे आसा पळय न्ही हे सोशल डिस्टन्सींग सांबाळूंक ना. आमी खंय तरी मास्क वापरूंक ना. शहरांतले गांवांत लोक आयले एकामेकाक तेंकले ताज्या खातीर खंय तरी केसीस वाडल्या आनी वाडल्या हो फॅक्ट आसा. हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. त्या खातीर खंयसरूच ताका हांवें चवथी खातीर वाडलो हें म्हणूंक ना. लोकांनी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळूंक ना. लोकांनी काळजी घेतली ना म्हणून केसीस वाडल्या. वयल्यान हांवूच तर मनीस जेणी सांगलेलें आसा की चवथ आमी जरी कोवीड आसलें जाल्यार चवथ ही मोठ्या उमेदीन मनोवपाक जाय. ओके तितकेंच ही गरजेचें आशिल्लें. आनी त्या बद्दल म्हणजे नाका जाल्लो स्टेटमेंटाक लिंक करून नाका थंयसर उलोवपाची लोकांक संवय जाल्ली आसा. आमच्या देशाचे माजी राष्ट्रपती श्री प्रणवदा मुखर्जी हांचें देहांत जालें. त्या बद्दल हांव तांचें दुख्ख गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या वतीन दुख्ख व्यक्त करता. त्यांनी केल्लें डेडिकेशन म्हणजे तांच्या सोशल लायफान पॉलिटिकल लायफान तेंचें खूब व्हड कॉन्ट्रिब्युशन ह्या भारत देशा खातीर आसा. तेंच्यांनी खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन सोशल फिल्डांत पॉलिटिकल फिल्डांत ह्या देशाच्या इतिहासांत सदोदीत याद केलें वयतलें. हांव गोंय सरकारच्या वतीन हांव दुख्ख व्यक्त करता तांच्या फॅमिलीच्या आनी पुराय तांच्या कुटुंबाच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. इट इज अजून गायडलायन सेंट्रलाच्यो आयल्या उपरांत डिक्लेअर केल्यो वयता आसा काय कशें आसा जशी एमर्जन्सी येता त्या प्रमाणे ताका ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. ताच्या खातीर वेळच्या वेळी म्हणजे डिसिजन जी आसा ही घेतली वता. प्रायवेट हॉस्पिटलां आतां पर्यंत मणिपाल हॉस्पिटल SMRC हॉस्पिटल आनी अपोलो हॉस्पिटल ओके हांच्यांनी सुरू केला. ताजेर जी कितें आहा पळय न्ही डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आनी हेल्थ सर्विसीस ताजेर कितें ते एक्शन घेतले. हे पळय ह्यो ज्यो दोनूय गजाली आसा पळय न्ही खंयसरूच हांगासर पब्लीक इनवॉल्वमेंट ना. ही गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय. हांगासर डायरेक्ट पब्लिकाचो खंयसरूच इनवॉल्वमेंट ना. पर्टिक्युलरली ते जे प्रॅक्टिकली ISL आसत किंवा इफी आसत. इफी तर वर्च्युअल आसा आमी डिक्लेअर केल्लें आसा. ओके ISL इट इज एन विदाउट म्हणजे प्रेक्षकाच्या शिवाय आसा. हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर आमचें वर्किंग करता. मॅक्झिमम लोकांनी प्लाझ्मा डोनेशना खातीर येवपाक जाय. ओके आमी जर म्हणटा आसत आमी दुसऱ्याचो जीव वाचोवपाक शकता म्हणजे ज्या पद्दतीन ब्लड डोनेट करून म्हाका दिसता चडांत चड जेव्हा सिम्टोमॅटीक जितक्या जाणांनी जाता तितक्या जाणांनी प्लाझ्मा डोनेट करचो. कारण आज प्लाझ्मा ह्या ट्रिटमेंटाचेर खुबशे जाणांचें आयुश्य डिपेंड आसा. त्या ती चडांत चड हांव तुमच्याय सगळ्या माध्यमांतल्यान
कंटिन्युअसली आमचे हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट प्लाझ्मा डोनेशना खातीर प्रत्येक जाण आव्हान करीत आसा. आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स जे कावन्सिलर्स पंच आमदार आसा हांच्यांनी म्हाका दिसता आमदारांनी सुद्दां इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय. आपल्या पर्टिक्युलरली एरियांतल्यान मॅक्झिमम जाणांक प्लाझ्मा डोनेशन करपाक So, लागता. थँक्यू. Health